हुनू हुनू च्या आणि ताजे वट्टू लायक कुरकुरीची गोळी भज्यो आणि लायक सुकी चटणी कोणा इश्ट जायना सांग्याची. आमगेल घर कडेन आमी कशी गोळी भजी करच्यो म्हूण सांगून हांव एक व्हिडिओ करून घाला हांगा. तुम्ही पुरा जन हे पळयाची आणि तुम्ही कशी करचे म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालायची. पण हांव हांगा एक 1.5 कप दही काडला. आतां पकडे 1.5 कप ना थोडे उणेस वय म्हूण जाल्यार कांय ओडना. आमी ते उदक थोडे चड घालून कोरयेता कसले फरक पडना. मागीर लास्ट म्हूण हांव घाल्लें हांगा 1.5 कप लायक दाट दही घाल्लें आनी हाका पळयाचें हांव 2 टेबल स्पून साखर घालता. मिठा पिठी घाल्लें हांगा 2 टेबल स्पून साखर घालून लायक करून मिक्स करून घेता. हें आतां जाय जाल्यार मिक्सरान भितर जाय जाल्यार एक पंता एक घालून काडयेत. हांव हांगा हातानच मिक्स करता असं. हांगा ताका व्हरलेलें सामान रेडी केलां पळयाची 2 कप मैदा आनी ताका 4 टेबल स्पून तांदळा पिठी काडलें हांव हांगा. आनी करबेवा कोच्चोलू तर्ण मिरसांगे कोच्चोलू आनी आल्या कोच्चोलू करून दवरला. 1 कप मैदाक हांवें 2 चमचे तांदळा पिठी घालची. सो 2 कप काडला देखून 4 चमचे तांदळा पिठी. आतां हांव हें दही आनी साखर आनी मिठा पिठी घालून मिक्स करून दवरलेलें तातूंत भितरी आतां आल्या चुरू करबेवा चुरू आनी तर्ण मिरसांगे कोच्चोलू पुरो घालता. आनी हाका 1 चमचे सोडा म्हळ्यार आमी कुकींग सोडा म्हणटा पळयाची सोडा पिठी म्हणटाची तें घाल्लें. तें घालून लायक करून एक पंदा मिक्स करून घेता. आनी आतां पळय मैदा मी ऑलरेडी हांव हांगा हळद काणून रेडी करून दवरलेलो आसा तो घालता मैदा आनी तांदळा पिठी ते वे घालून लायक करून मिक्स करता. हे मिक्सिंग इम्पॉर्टंट गोळी भज्याक केन्नाय लायक फ्लफी करून मिक्स करून दवरका. म्हळ्यार पीठ चड सुकी जावच्याकय नज पातळ जावच्याकय नज हद जावका. पातळ जाल्यार तेल पिता, सुकी जाल्यार ते गट्टी जाता गोळी भज्यो. भायल्यान कुरकुरी जावका आमकां गोळी भज्यो आनी भितर सॉफ्ट जावका. ते देखून लायक फ्लफी करून उदक ताका जावका जाल्यार तितलें घालून कालोवन दवरका. पण थोडे थोडे उदक घालका. 1 कपांत उदक घालून नज थोडे थोडे करून लायक करून हातान पळय अशें करून कालोवन घेवका. हे लायक करून मिक्स करून घेता असं. थोडे जन पळया हाका चण्या पीठ घालताची, थोडे जन उडदा पीठ घालताची. एक विंगड रितीर करताची विंगड जनान. तुम्ही कसं यूज करता म्हूण सांगून घालका त्या कमेंट सेक्शनात. कशी नमने गोळी भज करताची म्हूण सांगून आमकां पुरा जना कडल्या वरी जाता एकडे तेकड रेसिपीस. पण आतां हांव हांगा लायक करून मिक्स करून दवरलें. मिक्स करून हांव एक अर्द घंटो दवरता. आनी हांगा लायक करून तेल तापयलां. लायक हुन तापूका फस्ट तेल. हांव नारलेलें तेल यूज केलां. आमकां खंयची जाय तें तेल यूज करुयेत. तेल हुन जल कुडलें पण हातान अशी गोलीशी करून सोडचें ते ताजितलें आपण अशें लायक करून फुगून येता. फस्ट ते गोळी भजी तेलां सोडतना उज्जी होड कोरका. मागीर इमिडियेट लो मिडियमार कोरका. होड उज्जार तळ्यार भायल्यान करपून येता, भितरी शिजून येना. मागीर लो मिडियमार करून मागीर ताका भितर ताय शिजू सोडका. तेन्ना तें भितर लायक सॉफ्ट आसता, भायल्यान लायक क्रंची आसता. अशें करून सान उज्जार एकडे तेकड परतून तळून घेवचें. हांव ऑलरेडी आल्या चटणी हांगा सुकी चटणी हांगा रेडी करून दवरलेलो आसा. अशें बॅच बाय बॅच आमगेले गोळी भजी आमी तळून काडून घेवच्यो. गोळी भजी अशी चापतन पळयाची एक पण कुर्क जावका. तेन्ना ते गोळी भजी परफेक्ट जाला म्हूण लेखा. आनी ताका लायट मिडसाणी तिखसाणी तशी मायल्ड गोडसाणी आसूं तेन्ना तो गोळी भज्यो भारी लायक जाता. हो गोळी भज्यो आमगेले दक्षिण कन्नडा सायडाक चड करच्यो. हाका नांवाची मंगळूर बोंडा म्हूण म्हणटाची. त्या घाटवैल सायडा आनी पुराय एक कर्नाटका आनी एक सायडाक पुरो जनांनी मंगळूर बोंडा म्हणून म्हणचका. आमगेले दक्षिण कन्नडा भितरी चड जावन पुरा हॉटलां भितर पुरा कडेन मेळट्यो आमगेले गोळी भज्यो. आतां हो व्हिडिओ तुमकां पुरा जनाक इश्ट जाला म्हूण लेखता हांव. तुमी पुरा जन करून पळयाची. आनी म्हगेलें शेड्रसा कुकींग चॅनल पुरा जनाय सब्सक्रायब कराची. तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांकय सांग्याची. तुमगेले पुरा जनांक सपोर्ट आमकां अगत्य जावन आसा. पुरा जनाय सपोर्ट कराची आनी लायक शेअर कमेंट कराची. सगळ्यांकय धन्यवाद.